मोगाचेनो आज आमी जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस नियाळूंक सांगता जमल्या। आयची अर्थाबरीत देवस्तुती रिती आल्तार याजकांत नेसिल्ली तांबडी मुस्तायकी आयच्या दिसाची गंभीराय कळीत करतात। सोम्याच्या मरणाचो दिवस आमकां बेजाराचो तरी आत्मीक दादोसकायेन भरसो, कित्याक हो दीस आमच्या सोडवणीचो देखून क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचें स्मरण आमच्या जिविताक प्रेरण। ताचे परी हेरां खातीर निस्वार्थपणी जियोवच्याक, हेरांचो मोग करच्याक, कश्ट दूख मोगान स्विकार करच्याक, ताचे परी विधेयपणाच्या वाटेन चलच्याक प्रेरण। मनशा कुळाक सोडवण दिल्लो महान दीस आज नियाळतना जेजून वयल्या कुर्सा सावळेंत रावन आमच्या सालत्या जिणेचे कश्ट आनवारा म्हणल्या कुर्साक वेंग मारूंक जेजूतां प्रेरण सोडया। आज सगळ्या संवसारार मिसाचें बलिदान ना तरी जेजून कुर्सार रगत वरयल्या कश्टांचें स्मरण करून आत्मीक पोषण भरूंक पवित्र सभा आमकां आपोवन दिता। आयच्या देवस्तुतेन 3 भाग आसात। आतां हे सेरेमनीचो पयलो भाग आरंभ जाता। क्रिस्ताचो मणयारी आतां वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडटा। ह्या वेळा आमी दिंब्यांनी पडून मौनपणे प्रार्थना करया। देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित जाणवायेन संवसारांत दडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पासकासो गोटू स्थापून दवरलो। तुज्या कणवळायचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदांकाळ राख आनी सांबाळ, जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना। पयलो भाग देवाच्या शब्दाचे भक्त। आतां देवाचे उतार आमी आयकुया। आयच्या पयलें वचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें। आमच्या अपराधा खातीर देवाचो पूत गायता, कश्टाता म्हणलें सत हांगासर विवरिता। किर्तनांत बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणून सोमी आपली खुशी पळटा। दुसऱ्या वचपान देवाचे उतार पळतेल्या सोमेस्तांक ससनीक जिवीत फावो जाता म्हणलें विवरिता आनी सोम्याच्या कश्टा मरणाच्या चारित्रे मुखान देवाच्या सोडवणेचें योजन कशें जारी जालें आनी सोम्यान देवाची खुशी आपल्या जिवितांत कशी जारी केली आनी आमी कशी जारी करयेत म्हणल्या विशीं कळयता। तें चीत दिवन आयकुया।
इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप सुनातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सदमानीत? सर्वेश्वराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे बांयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो, जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता. तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिंपडून गेल्ल्या, हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेश्वरान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंत आसतेल्या मुखार वगोस रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नसत्या मनशां सोवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेश्वरा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सर्वेश्वराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली.
देवाचें उतर हें तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता बाबा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता म्हाका केदींच लजे घाली नाका तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळ दर तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा बाबा तुझ्या म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणटा म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता वाटेर म्हजी सवळिल्ली देखलेली पोरयां कुस्मान चलता मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोण काडिना फोटकूर मोडके बरी म्हाका कोनशा उडयला बाबा तुज्या म्हजो आत्मो ओपून दिता बाबा तुज्या म्हजो आत्मो ओपून दिता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तर आमी उसारतो तो भावार तीर सांबाळल्या कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सरकार गेलो तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कतकाय विशीं कणवळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरीच सरसंगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे शियेसाणाक लागीं सरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतेल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मानकुळा कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबरतस ताचे उतर पडटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचे उतार हें संसुवां प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाची चरित्र्या इतलें सांगून जातच जेजू आपल्या सिसां सवय भायर सरलो आनी केद्रून वळापलतडी वचून थंय आसलेल्या एक मळ्यांत भितर सरलो जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका गतान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो
देखून जुदास सिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी दिल्ल्या राखवल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी आतेरां सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसुल्लो. देखून तो फुडें सरन तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नजरेतेच्या जेजूक. म्हणून तांणी जाप दिली. हांवूच तो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे संगता उबो आसुल्लो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगल्यांच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नजरेतेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांवूच तो म्हणून तुमकां हांवें सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें उगडावचो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनीक आनी सेनाधिपतीन आनी सुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास सरसी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कैफसाचो मांव. सगळे परजे पासून एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण सुदेवांक सुचना दिल्ली कैफसानच. सिमोन पेद्रो आनी एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो सीस श्रेश्ठ याजकाची वळखी देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रो भायल्यान दरवट्या सरसी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखी तो आनी एकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवल्ली लागीं उलोवन पेद्रोक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवल्न पेद्रोक म्हणाली. तुवें ताच्या शिश्यां मदलो एकलो न्ही? पेद्रोन जाप दिली. हांव न्ही. हिंव कातलें देखून साकर आनी नौकर इंगळ्यांचे आकटेंक पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेताले. पेद्रूय ताचे सांगात उबो रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या सिसां विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सकडांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनोगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हळें. श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव सुकोवन उलयलो जाल्यार म्हजी सूख म्हाका दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसुल्लो तो सोस श्रेश्ठ याजका कैफसा सरसीन धाडलो. एणे पेद्रू आनीकय थंय रावून दग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें. तुवें ताच्या शिश्यां मदलो एकलो न्ही? ताणें नाकारून म्हळें. हांव न्ही. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकारां भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेलो सो सैरो ताचे लागीं म्हणालो. तुकाय ताचे सांगता मळ्यांत हांवें पळयलो न्ही? पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कैफसाच्या घरा थावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळे रांद ते भितर सरले नांत. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्ही असलो जाल्यार आमी ताका तुजे आधीन करता नांव. पिलात तांकां म्हणालो. तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले. कोणूच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिनसाचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवा सोराय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली. तुजे दिसता की तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयांत तुका सांगलां?
पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आदीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका विचारलें. सत म्हणल्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पासकेचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका नाका, बाराबासाक सोड. बारब्बास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकाक घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ ताचे सरसी येवन नमान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तापडां मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, तसो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना, म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखोल्यांनी ताका पळयतच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सान मारा, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीक चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचोन तूं खंय तावन आयलय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनांगी, तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनांगी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे आदीन केला, ताणें आनीक व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून तितोत्रतोस म्हणजे शिळा दांपणी वा हेब्रेव भाशेन गाब्बता म्हणटाले ते सुवातेक ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो वेळ दनपार भर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे तबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावून कट्ट्याची सुवात एब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणजे म्हणटाले त्या सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार किळयलो. ताचे सवय एर दोगांक एवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगत घालून कुर्सायले. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयलेलें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भाशेन तें बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां काण गेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्याक एक वांटो घेतलो. तसो दोगलो वयतां सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सण सरको विणल्लो देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून
तो कोणाक वेता म्हूण पळया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपल्या मदें वांटून घेतलीं, म्हज्या दगल्याक तांणी सुरती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताची आवयची भयण, क्लियोफसाची पतीन मरी आनी मगदेलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाचे सिसा पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय तुजो पूत. उपरांत सिसांक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या सिसान ताका आपणाची करून घेतली, तिका आपणाची करून घेतली. उपरांत जेजू तो फुडोवंक घडोवंक आसलेलें तें सकट घडचें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक इसोपाचे बडयेक लावन ताच्या ओंठांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपतलें. आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. दिमी मोडया. तो पास उबी रावया. तो पास्क परबेसो आदलो दीस, दुसरो दीस साबात आनी दबाजीक परबेसो दीस. साबाता दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक तांचे पाय मोडोवंक तांची मोडीन त्याच दिसा खाण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडुल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पाय मोडले. पूण ते जेजूस अशें आयले तेन्ना तो पयलूच मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमानच्याक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तोंड जाणा. ताचें एक आड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचे ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत अरिमतियाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक सीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण सीस म्हणून बैलांक दाखयनातलो. पिलातान रजा दिसस ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलवणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवाच्या मातयेक लावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजू कुर्सायलेले सुवातेर एक मळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेलो नवस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी पोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, निमाणो शुक्रार आमी आज आचरण करता. निमाणो शुक्रार म्हणजे कश्टांचो शुक्रार म्हणटा आमी. कश्टांचो आयच्या दिसा सुम्याचे कश्ट आमी नियाळतना आमी आमच्या जिवितांत कांय इल्लेशे कश्ट भोगता म्हूण आज आमी दाखोवन दिता. देखून आमी आज उपास केला. आज आमी मास मासली कांय नासतना रावता.
खुर्सा वाट आमी केल्या कैलसो त्याग सॅक्रिफायस केला आनी सोम्याच्या कश्टांत आमचे कश्ट मेळोवचे प्रयत्न ह्या वखत आमी केला पूण आमी एक जाणा जावंक जायलें सत कश्ट आमकां आसात गी ना आसात गी ना कश्ट नातलो मनीस आसा गी कोणूच ना हर एकल्यातय कश्ट आसात हर एकल्यातय कश्ट आसात कांयच पातक नातल्या अपट्ट भाग्यवंत पवित्र जाल्ल्या त्या देवाच्या पुताक कश्ट सुकले नात खंय आनी पातकी जाल्ल्या आमकां कश्ट केंचे ते कश्ट नातलेलें जिवीत आसा गी ना हर एकल्यांकी आमकां कश्ट आसात आनी हे कश्ट आमी खंयच्या रितीन काडूंक जाय आनी हे कश्ट आमी कशें फूड करी जाय आनी हे कश्टांचें जिवीत कशें सरी जाय म्हणल्या भशेन आयची देवस्तुती आयचो खुरीस आयचे जेजूचें पैण आमकां शिकयता चार तरांचे चार रितींचे कश्ट आसात संवसारांत चार रितींचे तुमी जाणांत फाटल्या एका वर्सांतावन आमी सोंसिल्ले थोडे कश्ट आसात कोरोना पिडे वरवीं आदल्या वर्सा मार्चाच्या 22 तारखेर लॉकडावन जाल्लें आनी ह्या उपरांत लोक नाना रितीन कश्टलो कुळारा गेल्ली सुनू कुळारात उरली मावाडा गेल्लो पूत मावाडेत उरलो येवंक ना एका जिल्ल्यांतून आनी एका जिल्ल्याक वचोंक ना एका राज्यांतून आनी एका राज्याक ना खंय तरी भोवंक गेल्ली त्याच जाग्यार उरली त्याच हॉटलांत उरली आतांतले पयशे पुराखाली जाले पट्टी येवंक जायना तसली परिस्थिती तेणें हांगा सापडले थंयच उरले पांय वाटेन चलचे प्रयत्न केले हॉटलां नात आंगड्यो नात उदक ना पिवंक ना खावंक ना बुकेन वळवळून वाटेर समेली कांय थोड्यांक कोरोना पिडा लागली म्हळें एम्बुलन्स आयले ताका धरून घालो आनी व्हेलो ICUन घालो पयस तावन ताका ट्रिटमेंट दिलें ताची जतन घेवंक ना ताच्या लागीं फोन ना घरचे कॉन्टॅक्ट ना घरच्यांनी येवंक ना वा ताणें घरा वचोंक ना आनी अशें तो खंतीन भिरांतेन आकांतान आसलो आनी ताका बुजोवन दितले कोणूच नात ताका सांगत दितले कोणूच नात आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां ताप आयिल्ल्या वेळार आमकां खंय तरी चडवणें जाल्यार आमच्या मोगाची आमच्या गुटमाची आमच्या लागीं बसून आमकां बुजोवण दितीत जाल्यार आमकां तातूंच काय आमकां संतोश आमकां एका रितीचो बरवसो ते कश्ट जिखोवंक ती पिडा आमकां फूड करूंक धैर्य मेळटा पूण जर तर आमकां त्या जाग्यार कोणूच ना जाल्यार आकांतान भिरांतेन आमी कश्टतांव आनी जायते जण कश्टले कुटुंबाची मोग करतली नातली सांगात दितली नातली सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो म्हणल्यार बाचतेल्ले पतीन वा पती थंयसर नातली आनी कश्टान मरण पावल्ल्या व्यक्तीक एक मोठ माती घालूंकय मेळोंक ना थोड्यांक JCBन गुड्यार फोडून काडून गुड्यार पुरलें जाल्यार थोड्यांक सरकारान इंसूल पायले आनी थोड्यांक थंयच ताणीच मातये पायलें आनी बेवारसदार म्हणले परी एकलो मातयेक सारें जालो असले कश्ट आमी फूड केल्ले आसात आनी हे कश्ट सकडांनी भोगल्यात ग्रेस्तांनी भोगल्यात दुबळ्यांनी भोगल्यात ल्हानांनी भोगल्यात व्हडांनी भोगल्यात पिडेस्तांनी भोगल्यात भलायकी आसलेल्यांनी भोगल्यात सगळ्यांनी भोगलो अनुभव आमकां आसा पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हे कश्ट मनशाक कुळाक तवळ येतात पूण हे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी चंचल जावचे न्ही आमी कंगल जावचे न्ही आमी धैर्यान फुडें सरी जाय म्हणटा देवाचें उतर म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो चार तरांचे कश्ट आसात वा चार रितींचे कश्ट म्हणटा आमी एक आमकां आमच्याच पातका वरवीं
वा आमच्याच सुखी वरवीं वा आमच्याच पाड निर्धारा वरवीं आमीच जोडून घेतलेले कश्ट, आमीच जोडून घेतलेले कश्ट आमच्याच म्हज्या कश्टांक हांवच कारण. दाखल्याक म्हाका डायबेटीक आसा, दाक्तरान म्हाका सांगलां शुगर कांय नजो, गुलाब जाम कांय नजो, आयस्क्रीम कांय नजो, तुवें डायट करी जाय म्हूण सांगलां. आनी दाक्तराचें गिण्णें करनासतना हांव म्हज्या कुशे प्रमाणे हांव खाता, हांव पियेतां जाल्यार खंडीत म्हज्या कश्टांक हांवच कारण जातलो. म्हजो पांय कातरूं मेळटलो, म्हजो बोटां कातरूं मेळटलीं, वा आय डायबेटीक जावन हांव एक दीस वळवळटलो आनी त्या वळवळ्याक हांवच कारण जातलो. तुका BP आसा म्हूण सांगलां दाक्तरान, चड मीठ कांय नजो, तवळ तवळ परिक्षा करी जायी म्हणून सांगलां. पूण हांव ताची बेपरवात करतां, कांय गेण्णें करना जाल्यार म्हज्या कश्टांक हांवच कारण जाता. जर तर दाक्तरान सांगलां तुका एका रितीची काळजाची पिडा आसा, तुवें जागृत करी जाय, तुवें वॉक करी जाय, फॅट आशिल्लें खावंक नजो, तुवें डायट करी जाय म्हूण दाक्तर तुका सांगता. आनी वेळा काळा सरी जावन तुवें वेळा काळा सरी जावन वखद कणगे जाय, वखद करी जाय म्हूण तुका सांगता. आनी जर तर तूं ते दाक्तरान दिल्लीं नियमां पाळिनाय, दाक्तरान दिल्लीं तूं नियमां पाळिनाय आनी सल्ला सुचना घेनाय जाल्यार कितें जाता, तुजी पिडा चडटा, वाडटा आनी खंडीत तुका तुज्या कश्टाक कारण जातात. एक मिनीट तें मोबायलार पळय नाकात, भितर दवरा, म्हाका शर्मावन दिवंक जायना. तुमी शर्मावन दितना मोबायलार आसल्यार जाल्यार कितें फायदो शर्मावन दिवन. म्हाका हांगा डिस्टर्ब जाता, दया करून समजून घेया. सरकार म्हणटा कोविड-19चे नियमां तुमी पाळी जाय, मास्क घाली जाय, सॅनिटायझर वापरी जाय, अंतर धरून बस जाय. जर तर तुमी ती नियमां पाळना जाल्यार कोरोना पिडा आयली जाल्यार म्हज्या कश्टांक हांवच कारण म्हजे थोडे निर्धार थोडे पटी म्हज्या सुखी कारण जातात, म्हज्या कश्टांक कारण जातात. म्हज्या शेजारा व्हडलें घर बांदलां, म्हज्या भावान घर बांदलां, म्हज्या भयणीन घर बांदलां, म्हज्या इश्टान व्हडलें घर बांदलां, हांवें व्हडलें घर बांदी जाय. पूण म्हजे लागीं खास नांत, दुडू नांत, देखून हांव व्हडलें घर बांदूंक आशेता म्हणून सांगून रीण काडून व्हडलें घर बांदता. पूण रीण फारीक करून तांक ना जाल्यार उपरांत त्या मनशान त्या घरा कश्टुंचें, त्या मनशान आपल्या सूख निर्धारा वरवीं ताणें कश्टुंचें. दबाजीक रितीन काजर जाय, ताच्या की व्हडल्या रितीन काजर जाय, लग्न जाय म्हणून लाखांनी पयसो करसूंक फुडें सरून आपणा लागीं पयशे नांत, पूण कांय तरी इल्लेशें रीण काडन, कोणाचें रीण काडून घेवन जर काजर जालो आनी काजर जाल्या उपरांत ताचें काम गेलें आनी काम गेल्या उपरांत रीण भरूंक पयशे ना जाल्यार ताका कितें जातलें, ताच्या कश्टांक तोच कारण जातलो. ताची सूख निर्धार थोडे फावटी ताच्या कश्टाक कारण जाताच. थोडे फावटी आमची ह्या दिसांनी थोडे फायनान्साचे आसात, थोडे फायनान्साचे आतां भितर पडल्यात, तांणी थोडे फावटी लोकांक मागोड केल्लो आसा आनी लोकांनी सर थोडे फावटी सूख निर्धार करून बँकांतले पयशे काडन, FD आशिल्ले पयशे काडन फायनान्साक घालन उगडायलेले आसात, सूख निर्धार उगडायलेले आसात. आतां पश्चात्तापावतात, आतां रडतात आनी ह्या मुखांतर आपणाच्या कश्टांक आपुणूच कारण जाल्ले आसात, कोणाकी दुसरोंक कारण जायना हांगासर. आनी असले जायते जण आसात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, असले आतां जैलांत आसात थोडे तांतूं. वहिवाट व्यापार करतना थोड्यान सांगलेलें आसा, हो वहिवाट करनाका, हो वहिवाट करशी जाल्यार तूं कश्टार पडटलोय, तुका हो वहिवाट नाका, तुका जायना. कॉम्पिटिशन वर्ल्डार हो असले बिझनेस केल्यार तूं शिरकताय म्हणून बुधबार सांगल्या उपरांत त्या वहिवाटा देवून जायतो पयसो तो घालन वहिवाट तो करूंक शकनासतना, बिझनेस करूंक शकनासतना ताच्या उपरांत सगळें नुकसान जावन सगळो ते दसपर जावन गळपास काडून घेवन दुरी काडून घेवन फुडें सरल्या त्या मनशाक ताच्या कश्टांक तोच कारण.
कित्याक ताच्या पाड निर्धारा वरवीं तो कारण जाता. एक असली एक आवय म्हणटा, आळे पुता तो सोलो तुका नाका, तूं कश्ट जातलें, तो सोलो तुका नाका, तुवें ताचें लग्न जावचें न्ही म्हणून सांगल्या उपरांत ही ना मम्मे म्हाका ताचेरच लग्न जायचें, तोच तूं म्हाका जायचें, ताचे भायर म्हाका दुसरो सोलो नाका, ताचे लागींच काजर जाता म्हणून हट्ट पडून काजर जायत जाल्यार उपरांत काजरी जिवितांत ताणें सोंसच्या कश्टांक तेंत कारण देखून थोडे फावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असल्या कश्टांक सांपडलेल्या वेळार थोडे फावटी सुखारी मारच्या खातीर आमी दुसऱ्याचें नांव सांगचें आसा, आपलो अपराध दुसऱ्यांचेर घालचो आसा आनी ह्या मुखांत्र आपणाच्या कश्टांतून पळपळ घेवचें थोडे फावटी आमकां दिसून येता. पळया, आदामाच्या आनी एवेच्या पातकाक कोण कारण जाल्लें, आदामाच्या आनी एवेच्या पातकां कारण जाल्लीं. आदाम आनी येवूस देवूय न्ही देवसारी न्ही, देवसारां ताळणी हाडली मात्र देवसारां पातक करूं ना, पूण पातक केल्लें आदाम आनी एवेन, पूण एवेन तें कोणाचेर घालें, सोरपाचेर घालें. आदाम एवेचेर घालें, एवेन सोरपाचेर घालें, आपणाचो अपराध दुसऱ्याचेर घालचे प्रयत्न केले, पूण आदामाच्या आनी एवेच्या पातकाक आदाम आनी येवूस कारण. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमच्या कश्टांक आमीच कारण जाता, हेर कारण जायना म्हणलें सत आमी हांगासर जाणां सांगूं जाय. दुसरें, हेरा वरवीं कश्ट येतात, हेरा वरवीं दुसऱ्या वरवीं कश्ट मेळचे. जर तर कुटुंबाचो वडील बापूय ताची जबाबदारी पतीने मोगान पळोवचें आनी भुरग्यांची जतन करचें. जर तर तो बापूय आपल्या भुरग्यांची जतन करना, पत्नीक मोगान पळयना, पिवून बेबदो जावन मार्गार पडटा, घरा आशिल्लें पुरो विकता, जाल्यार तें कुटुंब त्या बापाय वरवीं कश्ट जाता. जर तर जबाबदारी आसलेली आवय आपली जबाबदारी बरी पाळिना जाल्यार आनी आपल्या जबाबदार प्रमाणे चलना जाल्यार, कुटुंब रुता करना जाल्यार त्या कुटुंबाचे सांदे त्या स्त्रिये वरवीं, त्या पत्नी वरवीं, त्या आवय वरवीं कश्ट जातात. तशेंच एक भुरगो ह्या भुरग्यांची बूद बरी ना जाल्यार, ह्या दुयेची बूद बरी ना, ह्या पुताची बूद बरी ना जाल्यार, ह्या भुरग्यांची बूद बरी ना जाल्यार आवय बापूय ह्या भुरग्यां पासून कश्ट जातात. आवय बापूय आपल्या जबाबदाऱ्यान जियेना जाल्यार आवय बापाय खातीर भुरगीं कश्ट जातात. ग्रेस्तांनी दुबळ्यांक गोश्टूचें आसा, दुबळ्यांनी थोडे फावटी हेरांक गोश्टूचें आसा. थोड्यांक हेरांक कश्ट दिवचेंत काम, हेरांक कश्ट दिवचें म्हळ्यार तांकां संतोश, हेरांक त्रास दिवचे म्हळ्यार संतोश, हेरांक कश्ट दिवचे म्हळ्यार संतोश. हेरांत तावन थोड्यांक अधिकाऱ्यांत कश्ट, थोडे अधिकारी आसात बेश्टेच अधिकार चलयतात आनी ताच्या सकला हाताखाल आसलेल्यांक कश्ट दितात, तवळ कश्ट दितात. थोडे फावटी सरकारांत मेळचे कश्ट, हेरांत सरकारांत मेळचे कश्ट आसात. थोडे फावटी सरकाराचे सूख निर्धार डिमॉनिटायझेशन जाल्लें, नोटबंदी जाल्लें, त्या एकच राती येवन ते सांगलेले वरवीं थोड्या कडेन हजारांचे पयशांचे नोट आसले अंगडीकारांनी काडून घेवनात, थोड्यांक जेवणाची गत नासली, थोड्यांक बसाची तिकेटी घडची गत नासली. असो जाल्यार सडन निर्धारा वरवीं जायतो लोक आसतलो, जायतो लोक मार्गार पडलो, ATM मुखार लायन करून रावलो. सडन निर्धारा वरवीं सगळो लोक आसतलो. NRC CA आयली, ह्या वरवीं लोकांक कश्ट देखून लोकांनी प्रतिभटन केलें. कृषी कायदे काडले, लोकां कडेन सगळी घरा येसार नासतना कृषी कायदे काडले, देखून दिल्लीच्या बॉर्डरार अजुनूय कृषीक थंयसर प्रतिभटने करून आसात. कोणाक कश्ट, हेरांच्या निर्धाराक दुसऱ्यांक कश्ट म्हणलें आमी समजता. कोरोना लॉकडावन जालें आदल्या मार्चाच्या 22 तारखेर, सडन एकच फावटी लॉकडावन केल्ले वरवीं थंय आसले थंय उरले, हांगा आसले हांगा उरले, पिकनिका गेले पिकनिका कडेन उरले, येवंक जावना. सगळो लोक कश्टलो, एकच फावटी कश्टलो, विविध कश्टां बली जालो. थोडे मरण पावले, थोड्यांक कश्ट सोसूंक साध्य जावं ना. असो जाल्यार कठीण निर्धारा वरवीं थोडे फावटी लोक कश्ट जाता. कठीण म्हारगाय दिसान दीस सडची मोलां थोडे फावटी लोकांक कश्टार घालतात, लोकांक भिरांतेन दवरतात, लोकांक आकांतूक करतात. आनी आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेरांत मेळचे कश्ट. प्रकृतीक गणितांत
प्रकृती वरवीं मेळचे कश्ट आसात. प्रकृती वरवीं कठीण आवड आयल्या वेळार जावं बरो उत्तर कर्नाटकांत, तमिळनाडांत, आंध्रांत, तेलंगणांत, तशेंच ओरिसांत, तशेंच थंयसर लेहांत, उत्तराखंडांत, इतर जाग्यांनी जायते आवड आयिल्ले आसा. जायत्यांची कृशी वळून गेल्ली आसा, घरां वळून गेल्लीं आसात. तुम्ही जाणांत हांगासर 2018-19 वर्सांत केरळांत आनी आमच्या मडिकेरी कोडागू जिल्ल्यांत थंयसर आवड येवन गुडे कोसलोवन कितल्यांचो नश्ट जाल्लो आनी आमच्या तरणाट्यांनी थंय वचून जायती सेवा दिल्ली आसा, कुमो केल्ली आसा. थंयसर पळया जायतो वावर केल्लो अशें ह्या दिसेन. पूण जायतो लोक प्रकृती वरवीं कश्ट येता. भुंयकांपणे वरवीं आमी पळयता जायते सुवातेर भुंयकांपणी जाल्ली आसा. जपानांत, इंडोनेशियांत आनी अमेरिकांत आनी आमच्या गुजरातांत 2000 इसवेंत 2021 जाल्ली भुंयकांपणी. हजार लोक खिणा भितर मरण पावलो. जायत्यांनी आपली कुटुंबादारांक ओगडायिल्लें आसा. कठीण वारें वादळ येवन जायत्यांक नुकसान केल्लें आसा. भिरांकूळ वारें वादळ येवन जायत्याचें नुकसान जाल्लें आसा. गांवांत तशें परगांवांत आनी आमच्या घरांनी जायते माडी, जायती कृशी, जायती पाकी, जायतीं घरां उबल्लीं आसात. जायतें नुकसान जाल्लें आसा प्रकृती वरवीं. 2002 इसवेंत सुनामी आयिल्लें. आनी सुनामीच्या आकांताच्या वेळार केरळाच्या आनी तमिळनाडाच्या आनी आंध्राच्या गडींत आसलेल्या जायत्या लोकांची घरां गेलीं. जायत्या लोकांनी जीव ओगडायलो. जायते नुकसान जालें. तशेंच मारीची पिडा, जावं बरो प्लेग, जावं बरो अंत्रास, जावं बरो स्वायन फ्लू, जावं बरो मलेरिया, जावं बरो रॅट फ्लू आनी विविध तरांची आकांतांची पिडा आनी प्रत्येक रितीन ही मारीची कोरोनाची पिडा आयल्या उपरांत जायते लोक कश्टल्लो आसा प्रकृती वरवीं. गडगडे झगलाणे येवन जायते जण नाश जाल्ले आसात प्रकृती वरवीं. आनी प्रकृतींत येवच्या कर्गा वरवीं लोक कश्टवंसो आसा. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, थोडे कश्ट येतात. पूण ते कश्ट कशे येतात, ते कश्टांचो अर्थ कितें, ते कश्ट कोणें धाडले, ते कश्ट कित्याक आयले म्हणले विशीं आमकां समजना. तसो अर्थ आमकां समजना. एक काजरी जोडें काजर जालें मात्र आनी ती हनीमुना गेलीं. हनीमुना वेताना एक्सिडेंट जालें वाटेर. काजर जावन 15 दीस जावनांत काजर असो न्हवरो थंयसर एक्सिडेंटांत स्पॉट डेड जाता. आनी जिवांत उरलेल्या त्या व्हंकलेन विचारचें आसा कित्याक हे कश्ट, कितें म्हूण समजना. त्या कश्टाचो अर्थ आमी नेणाव. जल्मल्ल्या भुरग्याक डॉक्टर म्हणटा हाटांत ताका होल आसा, बुराक आसा हाटांत. आनी आवय बापूय म्हणटा धाकटुल्या भुरग्यान कितें चूक केल्या, कित्याक ताका हे कश्ट म्हणून विचारचें आसा आवय बापायनी. शिकलेलो पूत कॅम्पस इंटरव्यून सिलेक्ट जालो आनी इंटरव्यून पास जालो, कामाक लागूंक मात्र बाकी आसा. आनी ह्या वेळार संतोशान तो ही खबर आवय बापाय तिळसूंक येता आसतना वाटेर एक्सिडेंट जाता, स्पॉटार तो डेथ जाता. आनी ह्या वेळार दुखेस्त आवय बापायनी विचारचें आसा कित्याक हे कश्ट. कश्टांचो अर्थ तांकां समजना, कश्टांची दुर्गत तांकां समजना आनी कित्याक हे कश्ट म्हणलें तांकां कळीत आसना. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, काजर जाल्लो दादलो पतीने घेवन सुखाचें जिवीत जिवन आसतना एका भुरग्या संगी ती संतोशान आसतना कितें घडटा, पतीनेक ब्लड कॅन्सर आनी डॉक्टर म्हणटा तुजी पतीन वाचना. आनी तवळ कंगाल जाल्लो दादलो म्हणटा ह्या धाकटुल्या भुरग्याक हांवें खाणून कितें करूं, कित्याक अशें जालें, अपुरब्याची पतीन तुवें म्हाका दिली, कित्याक तुवें तिका पिडा दिली, कित्याक हे कश्ट म्हूण तो सवाल विचारता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असले कश्ट, असले कश्ट, असले आकांत कितें म्हूण आमकां समजना. हाचो उद्देश कितें, ह्या कश्टांचो फायदो कितें, ह्या कश्टांचो अर्थ कितें म्हणलें आमकां कळीत आसना. आमकां बेजार जाता, आमी कंगाल जाता, आमी निराशी जाता, देवाक आमी सवालां घालता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हे कश्ट देवाची खुशी करचे खातीर म्हणलें मात्र आमी जाणा जावंक जाय. थोडे फावटी आमी विसरता
हे कष्ट देवाची खुशी करच्या खातीर पहिले आमच्या सुसुकी वरवीं आमच्याच पाड निर्धार वरवीं आमी घेवचे कश्ट, दुसरे प्रकृती वरवीं घेवचे कश्ट, तिसरे हेरांतावन आमकां मेळचे कश्ट, पण चवथे कश्ट देवाची खुशी पाळचे खातीर आमी सोसूंक जाय जाल्ले कश्ट आसात म्हणून आमी विसरूंक नजो, हें आमी समजूंक जाय. देखून पळया देवाची खुशी करूंक बुक येतात आनी तान येतात ती कितली भागी म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5 दोंगरा वयल्या प्रसंगांत देवाची खुशी करूंक बुक येतात आनी तान येतात ती कितली भागी, ती भागी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया देवाची खुशी करूंक जेजू कश्टलो जेजून कश्ट सोंसूं जाय म्हूण नाथल्ले. जेजून कश्ट ताणें पातळ करूं ना, ताणें कसलेंच वायट करूं ना, ताणें सगळें बरें केलें. पूण जेजून कित्याक कश्ट सोंसले, कित्याक सोंसले, कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी तुवें जारी करूंक आसा. देवाच्या खुशे खातीर तुवें ती खुशी कश्ट सोंसूंक आसा. देखून म्हळ्यान मागताना तो म्हणलो बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली ही कालसरी वार, साध्य जाल्यार म्हजे वयले कश्ट हळू कर, पण म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी जावं म्हणलो. तुजी खुशी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाची खुशी पाळचे खातीर जेजू कश्ट सोंसता. आमी आयकल्लो तो आत्तांचो पाशांव जुवांच्या वांजेलांतलो तो पाशांव पळया जेजून सुरू जावन अखेर पर्यंत थंयसर आसल्या गेसेमनी मळ्यांत काल्वार पर्वत पर्यंत देवाची खुशी पाळली. वाटेर ताणें कोणाकी शिराप घालो ना, देवाक दुर्सलो ना, देवाक ताणें पुरपुरलो ना वा हेरांक शिरापलो ना, पण हर एकल्याचो मोग करना, हर एकल्यांक वेंगोन हर एकल्यांक आदारसून सुदारसून गेलो कुर्सार पर्यंत. कुर्सार उमकळटाने तो म्हणलो बापा बोक्षी तांकां ते कितें करतात ते सेणांत. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवाचे खुशे खातीर सोम्या खातीर भावार्था खातीर कश्टची गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर. देखून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत मातेवाच्या वांजेलांत देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पासत अकमान सोसून दगदणी बगूंक सर्व तराची घडपां करना तुमचेर आड उलयतात तें आयको मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पवा कित्याक सर्गराजत हे तेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. म्हजे खातीर सोम्या खातीर तुमकां कश्ट सोसून मेळत जाल्यार आमी संतुश्ट जायचे. ती देवाचे कुशेचे कश्ट ह्या प्रकृतीन दिल्ले न्ही वा हांवें जोडले न्ही वा हेरांनी दिल्ले न्ही, बघा देवाच्या कुशे खातीर म्हूण आमी समजूंक जाय. देखून मार्तिराचें जिवीत पळया. मार्तिराचें जिवीत प्रथम मार्तीर पवित्र सभेचो आसता स्तेफान फातरावन जिवीशी मारतना देवाच्या कुशेक तो गलतीमान घालता. दुसरो मार्तीर लॉरेस खायलीर बाजून जिवीशी मारतना तो संतोषपरी जाता देवा सवय, कित्याक देवाची खुशी कितें म्हूण तो जाणा जाता. सर्व धर्मदूत जावं पुरो पेद्रूक जेजू बरी कुर्सार मारलो. पेद्रूक जेजू बरी कुर्सार मारतना पेद्रू निराशी जाल्लो ना. सावलाक म्हणजे पावलाक तांणी तालवारीन शीस कापलें, पण पावलो निराशी जालो ना. तो म्हणलो म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजें दाव हांव धांवलां, जंय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा. कित्याक देवाची खुशी करच्याक हांव धांवलो, देवाची खुशी करच्याक हांव झुजलो, जंय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा म्हणलो तो. आधुनीक काळाचे थोडे सांत आसात पवित्र सभेंत आमी पळयता. जावं पुरो सांत सिसील चक्रवर्ती म्हणटा, तो म्हणटा तुवें सोम्याक सांडी जाय आनी म्हाका वेंगी जाय. ती म्हणटा ना हांव सोम्याक मात्र हांव विश्वासी रावतली. सिसील आनी सिसिलाची तकली फुटोवन उदकांत घालून तिका जिवीशी मारतात. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सांत लुसी जावंक पुरो, आगाथा जावंक पुरो, परपेत्वा जावंक पुरो वा कोणी मार्तिरां जावंक पुरो देवाच्या कुशे खातीर, कोणाच्या पातकां खातीर न्ही वा कोणा दुसऱ्यांक तावन न्ही, देवाच्या कुशे खातीर हे तांणी कश्ट सोंसले. देवाक तांणी सवाल केले ना. आधुनीक काळाचे थोडे मार्तीर आसात आमच्या पवित्र सभेंत. मॅक्सिमिलियन कोल्बे याजक कॉन्स्टंटायन कॅम्पांत बंद जाल्लो, कैद जाल्लो याजक. कॉन्स्टंटायनाचे ते नाझी कॅम्पांत ते नाझी सोल्जर दिसाक एकल्या जिवीशी मारताले.
तवळ त्या दिसा सकाळी एका तरणाट्याक जिवेशी मारूंक व्हरतना तो रोडलो म्हणालो म्हाका पतीन आसा, म्हाका भुरगीं आसात, म्हाका मरोंक खुशी ना. आनी ह्या वेळार तो याजक मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणटा, नाझी सिपाया लागीं म्हणटा, ताका भुरगीं आसात, ताका पतीन आसात, तो जिवंक कशें येता, ताका मारी नाकात. म्हाका पतीन ना, म्हाका भुरगीं नात, पूण हांव मरोंक अशें येता, ताचे खातीर हांव मरोंक अशें येता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मॅक्सिमिलियन कोल्बे चिंता ही देवाची खुशी देखून तो आपलो जीव समर्पिता. सिस्टर राणी मारिया उत्तर भारतांतल्या दुबळ्या धाकट्या लोकांच्या उदरगते खातीर, तांच्या हक्कां खातीर ती झुजताली आनी तिका जीव दिवचें पडलें. सूर्यन 32 फुटी कोसोवन तिका जिवेशी मारलें विणगेंकर रस्त्यार, पूण ती भिवंक ना. ती खुशेन ती कल्तीमान घालता देवाची खुशी पाळच्या खातीर. फादर अरुळदास ओरिसांत एक यासक, एक फिरगोचे सोविगार, दुबळ्या धाकट्या लोकां मदें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतालो, दुबळ्या धाकट्याची हक्कां तांकां तिरसितालो. पूण हे सोकोल्ड व्हडले अधिकारी आसात, व्हडल्या मंथनाचे आसात, तांणी फादर अरुळदासाचेर हगेन दवरलें. रातच्या फरा न्हिदोंक वयच्या फुडें ताच्या घराक धाड घाली आनी ताका जिवेशी मारलो. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आनी ताणें ही देवाची खुशी म्हूण समजून देवाच्या खुशे खातीर आपले कश्ट सोंसी जाय पडले. जावंक पुरो जायते जाण आसात ह्या दिशेन मेटांक काडलेले. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ऑस्ट्रेलियाचो मिशनरी ग्रामस्टेन आनी ताचे 2 जाण पूत लोकांक तांची शिकप दिताले, लोकांक उदरगते खातीर वावरूंक आदार दिताले, प्रोत्साहन दिताले. पूण थोड्या मतांनी तांकां जिवेशी मारलें. जिपा भितर बोलेरो जिपा भितर घालून उजो दिलो आनी ते सगळे बापयेन 2 जाण पूत उलपन मेले. आनी ताच्या पतीन ग्लॅडिस्टेनाक आनी ताच्या दुयेक धाकटुल्या विसारलेल्या वेळार देवाच्या खुशे खातीर तांणी आपलो प्राण दिलो म्हणून तांणी म्हळें. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खुशी करूंक भूक येतात आनी तान येता ती कितली बागी. देखून आमी क्रिस्तांव जाल्लीं ती सुखाची, दोदोसकायची, कश्ट नातलीची न्ही आशोंक जायना. आमी हर एकले क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी सुखाची, दोदोसकायची आनी कश्ट नातलेलीची न्ही आमी आशोंक जायना. बगार आमी सोम्या देवाची खुशी पाळचे खातीर पळय, सोम्यान देवाची खुशी पाळचे खातीर नालिसायाचें मरण मेळ्ळें. संत भक्तांनी धर्मदुतांनी कश्ट अनवरांत जिवीत जियेल्यानंतर सोम्याचो पाटलाव करतल्या आमी कश्टांचें जिवीत जिवची गरज आसा. देखून तो म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशें येता तो आपलो कुरी सुकल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्टांत देवाक आमी दुर्सोवचें न्ही, पुरपुरचें न्ही. म्हज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट खंयच्या रितीचे म्हणलें समजून घेवंक जाय. ह्या कश्टांक कारण कोण म्हणलें आमी अर्थ करूंक जाय. देव आमकां कश्टी ना, आमी कश्टल्लें पळोवंक देवी खुशी वरिना. आमचे आवय बापाय आमी कश्टल्लें पळोवंक अशें येतात गे, अशें नांत. खंयची आवय बापाय भुरग्यांनी कश्टल्लें पळोवंक अशें नांत. बघा ती कश्ट जाता जाल्यार तांचे कश्ट परिहार करूंक ती पेसाडटात. तशेंच देव आमी कश्टोवचें अशें ना, आमी कश्टांत हांव जाल्यार तो आमकां कश्टांतल्यान भायर काडूंक अशें येता. देवाची खुशी करच्यांत कश्ट आसात. देखून बापूय भुरग्यांनी कश्ट जाय म्हूण अशें ना, तशें देवी आमी कश्ट जे म्हूण अशें ना. देवाची खुशी करच्यांत कश्ट आसात. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आवय बापायची खुशी करच्यांत भुरग्यांक कश्ट आसात. बरें शिकरे म्हणली, बरें शिकत जाय, बरें मार्क्स काडी जाय, बरी सीट जोडी जाय म्हणली खुशी आवय बापायची. आनी ही खुशी करीचे जाल्यार भुरग्यांनी कश्ट काडी जाय. देवाची खुशी आमी करी जाय जाल्यार आमी कश्ट जाय म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां बरें जाताना केदाळाय आमी देवाक विचारलेलें आसा गी, बरें जाताना म्हाका बरी पतीन दिलाय देवा, कित्याक म्हाका बरी पतीन दिलाय. बरें काम दिलाय देवा, कित्याक म्हाका बरें काम दिलाय. बरें म्हाका तें दिलाय हें दिलाय म्हूण आमी विचारता गी ना. आमी विचारचें केदाळा, म्हाका कित्याक हे कश्ट, म्हाका कित्या पिडा, म्हाका कित्याक हे आकांत, म्हाका दूख आयिल्ल्या वेळार, म्हाका कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी सवालाक देवाक सवालां घालता जाल्यार आमकां बरें लाभलेल्या वेळार कित्याक आमी सवालां घालना.
म्हणजे मग अशा भाऊ भयणीनो आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवा सहवाल घालची न्ही बगार आमी ते सोंसणिकायन सोंसून आमी फुडें करूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर आमच्या कश्टांत मनीस परिहार न्ही आमच्या कश्टांक मनीस परिहार न्ही थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमकां कश्ट आयले म्हणटाना कोणें माट केला कोण ना कोणें वखद घाला कोण ना कोणें नुकसान केला कोण ना कोणें कालें केलां कोण ना म्हणून चिंतचे आसा आनी आमी मनशा लागीं धांवचे आसा ताच्या लागीं धांवचे लागीं आसा हाचे लागीं धांवचे आसा पूण बिलकुल तें परिहार जायना आमच्या कश्टांक मनीस परिहार न्ही आमच्या कश्टांक देव परिहार देखून देवा लागीं आमी येवंक जाय सक्रामेंता लागीं आमी येवंक जाय सोम्या लागीं आमचे कश्ट उसारूंक जाय सोम्याक आमचे कश्ट समर्पूंक जाय तेन्ना त्या कश्टांक जैत मेळटा तेन्ना त्या कश्टांक परिहार मेळटा आनी हें आमी मतीन दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे कश्ट चड कन्न आमी देवा लागीं आयला जाल्यार आमी सक्रामेंता लागीं आमचे कश्ट समर्पिले जाल्यार आमचे कश्ट हळू जातात आमी ते चड कन्न घेना जर तर आमी मनशा लागीं धांवल्या जाल्यार त्या पंडिता लागीं त्या आंगा लागीं धांवल्या जाल्यार त्या मनशा लागीं आमी धांवल्या जाल्यार आमचे कश्ट चड आनी चड जातात ते उणें जायनात देखून जेजू म्हणटा जेजू सिसा सांगात आशिल्ल्या वेळार जेजू सिसा सांगात आशिल्ल्या वेळार सिसांक कश्ट म्हूण भोगिल्ले ते भोगूनान जेजू नातिल्ल्या वेळार वारें वादळ आयलें आकांत आयलें कावजिणे आयले ते बुडोंक लागले ते भियेले जेजू नातिल्ल्या वेळार जेजू आशिल्ल्या वेळार तांकां कांय जावंक ना हे मतीन दवरूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट आकांत जिविताचो वांटो कश्ट आकांत मनशा जिविताचो वांटो कशें एका कोयनाक एका नाण्याक दोन मुखां आसात दोन मुखां आसात तशेंच आमच्या जिवितांत ती कश्ट आनी सूख आसा सूख आनी दूख आसा उजवाड कशें आसा तशेंच काळोखी आसा तशेंच कश्टा विणें जैत ना म्हणलें आमी मतीन दवरूंक जाय खंयचेय तुमी खेळकाडी गाण घेया खंयचेय एक्ट्रेस गाण घेया खंयचेय डॉक्टर गाण घेया खंयचेय विज्ञानी गाण घेया तांच्या जिवितांत कश्ट नातिल्लें जिवीत ना कश्टा उपरांत सूख कश्टा उपरांत जैत आसा देखून निमाणो शुक्रार आमी आचरण करता निमाणा शुक्रार सर्व न्ही पास्कां स्वायतार निमाणो शुक्रार ना जाल्यार पास्कां स्वायतार ना एवढाच दवरूंक जाय कश्ट ना जाल्यार पुनर्जीवन पडना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या खातीर आमच्या कश्टाच्या जिवितांत देवाची खुशी पळोवंक जाय देखून हे कश्टान जैत कशें जोडयेत सोम्याच्या आजारपणा वरवीं पाऊल म्हणटा जेन्ना क्रिस्त म्हज्या पक्षेक आसा तेन्ना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा कोण सुनांत देखून ना तलवार ना मरण ना उजो ना उदाक ना वीक कितेंच ना जेन्ना सोमी म्हज्या पक्षेक आसता म्हज्या विरोध रावतलो कोणूच ना म्हणल्यार आमी समजूंक जाय देखून सोम्याक आमचो कन्न घेवया आमच्या जिवितांत जियोंक सोम्याक सोडया सोम्याक आमचो कन्न घेवया आधुनीक संवसार राटावळी मध्ये आमकां सोमी नाका आमी आमच्याच कुशेन जियेता आमच्या कुशे प्रमाणे जियेता आमकां कोणी बूज सांगची गरज ना कोणी सांगची गरज ना सोम्याची गरज ना देवी नाका देव सारी नाका म्हणले बरी जियेता पूण तशें न्ही आमी सोम्याक आमच्या बगले घेवन जियेता जाल्यार हांव उदकांत वचोन जाल्यार बुडचो ना हांव उज्यान चल्लो जाल्यार लासचो ना हांव वीक बी पियेन जाल्यार मरचो ना कित्याक सोमी म्हजे सांगात आसा तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करीत जाय म्हजे वरवीं आमी उडास दवरी जाय आमी कितें करीत जाय ह्यो चार संगती रमाके करच्या फुडें हांव तुमकां सांगता चार संगती म्हजे वरवीं म्हज्या पाडनिदारा वरवीं हांवें कश्ट हाडचे न्ही उडास दवरा म्हजे वरवीं म्हज्या पाडनिदारा वरवीं हांवें म्हज्याच जिवितांत कश्ट मागून घेवचे न्ही कश्ट हाडचे न्ही म्हजे वरवीं म्हज्या पाड निर्धारा वरवीं म्हज्या स्वार्था खातीर हेरांक आमी कश्टार घालचे न्ही म्हज्या स्वार्था खातीर हेरांक आमी कश्टूंचेय न्ही कित्याक देवाचें उतर म्हणटा प्रत्येरीतीन दुबळ्यांक अनाथांक निर्गातीकांक बिलकुल तुमी कश्टूंचे न्ही तांची बोबाट सर्वेस्परा मुखार पावता म्हणटा देवाचें उतर देखून कश्टूंचे न्ही प्रकृतीक आमी कश्टूंचे न्ही प्रकृतीक कश्टिल्यार प्रकृती आमकां फाटीं कश्टिता प्रकृतीचो गुडो करून तूं गेल्यार कितें जातलें तो एक दीस गुडो सांबाळ करतलो प्रकृतीचें उदक आमी काणूंत वेलें जाल्यार आसलीं बोरवेलां घालून आलें उदक पुरा सुकयलें जाल्यार उदक जिरोवचे प्रयत्न आमी करना जाल्यार भूंय एक दीस हीट जातली उन जातली आनी लावार आसा भायर येतलें
आशिल्ले कृषीचे जागे पुरा कन्वर्शन करणं कमर्शियल करणं हां पुरा सायटा करणं विकून 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 कृषी जागो वसवत जाल्यार सुरा घरां जाती जाल्यार आनी त्या घरा बगल्यार पुरा कॉन्क्रीट इंटरलॉक पुरा घालती जाल्यार भुमीक उदक वचना कृषी जावचे गादे ना आनी प्रकृती एक दीस हाचे रिवेंज काण घेतली आनी आमकां कश्टार घालतली देखून प्रकृतीक आमी कश्टूंचे न्ही उडास दवरी जाय आनी चवथें देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली जाय देवाचे कुशेक कशें सोम्यान देवाचे कुशेक कल्तीमान घालो तशें आमी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली जाय कशें मुरयेन देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली तशें आमी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली जाल्यार आमकां कश्ट म्हूण भोगनांत आमकां कश्ट भोग भोगनांत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी बरें दोळे धांपया आमी दोळे धांपया जेजूच्या कश्टांच्या पाशांवाच्या ह्या संदर्भार कश्टां विशांत आमी नियाळतना स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे कश्ट देवाची कुशी म्हणलें स्विकार करणं त्या कुशे प्रमाणे आमचे कश्ट सोसूंक आदार करपा मेळो असो विशेश करून ह्या वेळार आमी मागया स्वामी असो कुरीस जावं दी आमच्या जैत असो संकेत स्वामी असो कुरीस जावं दी आमकां बरोवस असो आदार ह्या कुर्सा मुखांतर आमी जैत जोडया ह्या कुर्साक आमी पटलोवन धरया आनी कश्टां अकांत मध्ये जैत जोडूंक जिवीत जोडया आमेन. दुसरो भाग संभ्रामीक प्रार्थना देवाचे उतार नियाळून देवाच्या विचित्र योजनाचो अर्थ समजले आमकां विविध गरजां खातीर मागोवंक पवित्र सभा आपयता. ही तेसावां आज वडल्यान परगडतना मणियरा बराबर आमी ह्या तेसावां बसत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. मोगळ भाव भयणीनो कळबा भयणीनो आतां आमी सर गरजां खातीर मागता हे संदर्भार आमी दिंबी घालूंक आसा तशेंच उबी रावूंक आसा. हांव सांगता त्या प्रमाणे आमी भक्तीन ह्या मागण्यांत वांटली जावचें. आमी उबी रावया. मागया आमी पवित्र सभे पासो देवाच्या पवित्र सभे खातीर आख्या पृथ्वीचेर पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक तांबा नासतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. तेंबी घालया. उबी रावया. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक बोवार्थांत सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या भाग्यवान बापा पासून आमच्या फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी जावन देवान ताका वेंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची फर्जा सोलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिंबी घालया.
उभी राहूया. अगणित जाणवयाचे आणि सर बलिष्ठ देवा, भगवंत पेद्रूचेर आणि ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर अख्ख्या पवित्र सभेचे बरादीक जबाबदारी तुवें तारून दवरल्याय. आमच्या भगवंत बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपराटलेल्या वादळा मध्ये धैर्यादीक तांडेला बरी तिरासणे सुकाण धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव सैत दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान ताका बरो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी सर्व धर्म मडयारांच्या वर्गा आणि बाबार्थ्या पासून पीटर पौल आमच्या गवळी बापाक आणि सोमेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आणि सर्व धर्म मडयारांक सगळ्या बाबार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिंबी घालया. उभी राहूया. सर पदवीधरा आणि सस्नाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ कूड तू पवित्र करताय, सलयताय आणि वाडयताय. या गुडार्थ कुडीच्या सण्यापासून म्हणजे आम समेस्तापासून आम्ही मागणे करता ते तू दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुझी साखरी विश्वासपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी ख्रिस्ती धर्माच्या नव्या सिसा पासून भवार्थाची सता मनात आनी काळजान घेवन तांकां इती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां भोगसून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तांकां एकठांय कर म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उभी राहूया. सर पदवीधरा आणि सस्नाच्या देवा, तुझ्या पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तो फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या शिसांची गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाच्या जरीत नवो जल्म दिवन तांकां तुजी आपणायलेली भुरगीं कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबा दवरतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासून काळजान आनी करनेन सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले केस पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उभी राहूया. सर पदवीधरा आणि सस्नाच्या देवा, शिंपोडल्यांक तू एकठांय करताय आणि एकठांय जाल्ल्यांक तू एकवटान सांबाळताय. तुझ्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकच तू पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवटो एकाच साकंड भवार्थान आनी प्रितीमोगान तेर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सुदैव भावा भयणी पासून देवाची विसलेली परजा जावं तांणी सर्व परजा मध्ये देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखूंक ताका विश्वासी रावोवंक आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णान भोगोवंक तांकां फोव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. उभी राहूया.
सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आब्रामाक आनी ताच्या संततीक तुवें बसावणें केलें देखून विश्वासान आमी तुका हें मागणें करता. पुर्वी तुवें तुजी करून घेतलेल्या परजेक बसयलेल्या सोडवणदाराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेनान तांचे पासून देवान नेमलेल्या एका सोडवणदारा मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी गेली उभी रवी. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा संवसारांत हिशोब नातलो लोक आजून जेजूचेर बावार्थ दवरिनात. ताका सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी देवा वळखून त्या मनशां पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाची पावोवंक तांकां करपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. दिमी गेली. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तो मेळ्ळो म्हणटस दादोशी जावंक सगळ्या मनशाक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांचे बरे करणे पळोवन तुजे दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळीचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां करपा दी. ह्या परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासून देवाच्या कुशा प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालया. उभी राहूया. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व मनशाची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एक देशाच्या राजकारभाराचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागया आमी तरातराच्या वायटाक सांपडलेल्या पासून मनशांची मनां सगळ्या आकांतांतली निवार म्हूण पातक्यां देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांकळी आनी बंदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक काण जेवण पिडेस्तां भलायकी आनी कैद्यां सुटका दी म्हूण पळणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मायगांवान आनी मरणाचे तणीर आसलेल्यांक सर्गाराजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी गेली. उभी राहूया. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजावण कश्टतल्यांची तूं घटाय. सर तरांच्या कश्ट विघ्नांनी तुका उलो मारतेल्यांच्या मागण्याक कान दी
आनी तांच्या गरजांनी तांकां पावो. अशें तुजे दयाळाची कणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजावण आनी संतोष ती भोगूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तिसरो भाग पवित्र कुर्साचें आराधन. आयच्या देवस्तुतीचें केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकाळचो आमचो सोमी जेजू. नालिसायाच्या आनी आत्मानाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवान जावन तो कुरीस जैतासो आनी मनासो केलो. ह्या कुर्सांत हांवन आमकां बाचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भवार्थान मान करया. आतां म्हणयारी कुर्साचें आराधन चलयता. आपले रोकाड कोर्साचे ताचेर ओमकाळ्ळा संवसाराचो सोडवंडा. नमस्कार करूया. आपले रोकाड कोर्साचे ताचेर ओमकाळ्ळा संवसाराचो सोडवंडा. नमस्कार करूया. आपले रोकाड कोर्साचे ताचेर ओमकाळ्ळा संवसाराचो सोडवंडा. नमस्कार करूया.
प्रियाच्या भाव भयणीनो बशी आमी आतां कुर्सा सोमो आसतलो आमी दोगी आसक 2 सुवातेर कुरीस घेवन रावता न्हू तुमी भक्तीन 2 लायन करून शिस्तेन येवचें मास्क घालून येया आनी भक्तीन कुमगार आयिल्ले बरें येवचें आनी भक्तीन तुमी हांगासर कुर्साक नामान पटोवचो आनी ह्या वेळार समज जाल्लें दान बुके आनी विरोध भगे जाग्यांच्या निर्वणा खातीर धाडून दिवंक आसतलें तुमी मतीन दवरून उदार म्हूण दाखोवचें
चौथो भाग पवित्र कुमगार. सगळ्या वर्सांत आज मात पयस सभेन मिसाचें बलिदान ना. तरी पयस सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जाल्ले आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेव मुखार सरया. एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आनी कुमगाराचे रितीन वांटो घेवया. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें अनवरांतलें पिडेंतलें अवघडांतलें दुखांतलें सर रितीच्या वायट वडण्यांतलें अकालीक मरणांतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानात रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवक येता ती म्हजे जडती आनी केस तडेनच जावं पूण तुज्या काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिव. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ भावन भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो. आज मिसाचें बलिदान ना तरी क्रिस्त प्रसाद पवित्र सभा सगळ्या भवत्यांक दिता कित्याक ती एक सकत तें एक बोळ. देखून जेजूचें मांस आनी रगत आमकां दिवन पवित्र सभा आमकां बसता. जेजूचें मांस हे उंड्यार रोपी सेवंक येताना भक्तीन आमी सेवचें. दावात वयर उजवात पंदर दवरन भक्तीन आमी सेवचो. चिमटेंत वा हातांत कुमगार सेवचो न्ही बोटांनी कुमगार सेवचो न्ही. कुमगार सेवल्या उपरांत आतांचेर दिश्ट घाला. लाल कुडके थंयसर आसा जाल्यार तुमची मूठ मारा. तुमच्या जाग्यार वसा आनी थंयसर तुमी तो ललान कुडके आसले तुमचे जिबेर सेवा. येताना मास्क तुमी निसरावन येया. मास्क निसरावन येया आनी कुमगार
आतां दवरले कुडले तुमी थंयच सेवा फाटीं जाग्यार वचूं न्ही हांगा सेवा जाय आनी मास्क निसरून येया कुमगारांतान दोन येता सान मास्क निसराय नाकात बरें दिसना देखून हे मतीन दवरा भक्तीपणी कुमगाराक तुमी मान दिया गौरव दिया कुडी रक्ता विरोध गुन्हे अवकार जायनाकात वावरतान कुमगार सेवंक प्रयत्न करा जर तूं ना की जिबेर कुशी कुमगार सेवंक मन आसा तुमी जिबेर सेवेत भक्तीन तुमी कुमगार सेवंक तुमकां उलो दिता
प्रार्थुया. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरण आणि पुनर्जिवंतपणावरवीं आम्हा मनशाक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवाळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल्द सदांच तुका मानता तशें मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. नायका आयच्या देवस्तुतेंत वांटली जाल्ल्या सर्वांचो उपकार बोवडटा. भक्तीपणा शिस्तेन बाबरतान सुम्या जेजूच्या कश्टा मरणाच्या पासवांत वांटली जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन पटयता. आज सुम्याची निर्जीव कूड सबयलेल्या ICYCS संध्यांचो, आल्तार भुरग्यांचो, साजूद असोसिएशनाच्या संध्यांचो, फिरगोस गोळी परिशद संध्यांचो, तांकां सांगा दिल्ल्या उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डानाचो उपकार बोवडटा. देवस्तुतेची सगळी मांडावळ केल्ल्या आमच्या गोविंदाच्या धर्म भयणींचो, प्रतिरितीन सिस्टर फ्लोरिनाचो आनी तिका सांगा दिल्ल्या जॉयसनाचो उपकार बोवडटा. कालच्या दिसाची देवस्तुती बऱ्यान जाली. वांटेली जाल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बोवडटा. फाल्यां दिसा मदें हांगासर कसलेच भक्ती कार्य आसचें ना. सांजेची देवस्तुती 7:15 वरार सुरू जातली. 7:15 सुरू जातली. सर्वांनी वेळार हजर जावचें. येताना तुमी वाती हाडून येवचें आनी वातीचें मेण धरणीर पडनातले बरी जोगती मांडावळ करून येवचें. जर तर कोणायकी धूंप बेंजार करूंक आसा तर तुमी हाडून येवचो. उजो आशिर्वादाच्या वेळार आमी तो बेंजार करतले. फाल्यांचो दीस पवित्रतायेचो भाग्यवंत दीस, समयाच्या पुनर्जिवंतपणाक राखून रावचो दीस. संजेच्या व्हड क्रिस्त देवस्तुतेक तुमकां हांव स्वागत मागतां. व्हडा उर्बेन आमी वांटेली जावया. जी कोणाक देवस्तुती आसा तांणी वेळार हजर आसचें आनी देवस्तुतेंत क्रियात्मक रितीन वांटेली जावचें. येवचो आयतार, पास्कांचो आयतार, त्या दिसा सकाळीं 1 मीस 8 वरार. मिसा उपरांत नव्यान आशिर्वाद केल्लें उदक म्हणजे आगमेंत व्हरूंक अवकाश आसा. पूण फाल्यां रातीच्या मिसा उपरांत कोणीय आगमेंत व्हरचें न्ही. आगमेंत व्हरतना आयतारा दीस तें शिस्तेन तुमी व्हरा. दरवट नाकात, धरणीर बेस्टेन्स शिंपी नाकात, गुड्डाय नाकात. आज फुलां हाडलेल्यांचो आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. फाल्यां आमकां आबोल्यांची आनी कळ्यांची गरज आसा. सकाळीं 10 वरां भितर तुमी आबोली आनी कळे हाडून दिवची. पास्काच्या वातीक आनी उदकाच्या आयदनाक तीं सोबोंक आसात. देखून ह्या दिशेन उदार मनान ही फुलां हाडून दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फाल्यां सकाळीं इगर्ज नितळू करूंक आसा. समेस्त उदार मनाच्यांनी सेवेच्या मनोभावान हांगासर येजय. YCS आल्तार भुरगे ICYM आनी सांजूद असोसिएशन, फिरगस गोळी परिशद संध्यांनी तशेंच सर्व फिरगसगारांनी येवन हो वावर करून दिसय म्हूण विनंती करता. इगर्जेच्या देवस्तुतेची संजेच्या देवस्तुतेची मांडावळ जायती करूंक आसा. ह्या दिशेन तुमी एकामेका सांगात दिवचो. सांजुजे आख्खे पवित्र सभेचो पात्रोन म्हूण पासर्न 150 वर्सां जाल्ल्या संदर्भार डिसेंबराच्या 8 तारखेर 20 आनी 20 वर्स 2020 वर्स तावन डिसेंबराची 8 तारीख 2021 वर्सां पर्यंत सांजुजेचें वर्स म्हूण पापसेबान परगट केलां. अमोरिस लेतिशिया पापा फ्रांसिसान परगटलेलें विश्वापत्राक 5 वर्सां जातात. ह्या दिशेन अमोरिस लेतिशिया कुटुंबाचो संतोश म्हणलें वर्स पापा सेबान मार्चाच्या 19 तारखेर सांजुजेच्या पेस्ता दिसा परगट केलां. ह्या वर्साचें हें वर्स दोनी वर्सां सांजुजेचें वर्स तशेंच अमोरिस लेतिशिया कुटुंबाचें वर्स सावन आमी फाल्यां रातीच्या मिसा वेळार हांगासर उक्तावण करतले. हें वर्स 19 मार्चाची 2021 तावन 26 जुनाची
2022 पर्यंत आसतलें अशें उक्तावण फाल्यां मिसा वेळी संजे राती आमी करतल्या. आतां सुम्या जेजूची निर्जीव कूड फुडें हाडटात ती आमी हांगासर बेंजार करतल्या. बेंजार केल्या उपरांत सर्वांनी निमाण्या प्रार्थनाक वांटेली जावचें. निमाणें प्रार्थना जाल्या उपरांत शिस्तेन 2 साल करून जेजूच्या निर्जीव कुडीचें दर्शन घेवंक हांगासर येवचें. ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या. उमो घेवन तुमी घरा वेचें. वेता आसतना मौनपणी तुमी वेचें. ह्या दिसा पवित्र सभा मौनपण सांबाळूंक उलो दिता. कित्याक आयचो दीस सोमयाच्या मरणाचो दीस. ह्या दिसा दिवस्तुती मौन सांबाळटा, मौन रावंक उलो दिता आनी मौनपण सांबाळूंक शिकयता. त्या खातीर आयच्या दिसा भायर वाठारांत कोणी उलोवंक रावचें न्हयका. सीदा तुमी घरा वेचें. फाल्यां संजेच्या मिसा उपरांत आमकां कोविड-19ची नियमां पाळून शुभाशय पाठोवंक अवकाश आसतलो. ती गुमनान दवरचें आनी ह्या निमाण्या रितीन वांटेली जावचें. आतां निर्जीव कूड मुखार हाडची. ह्या संदर्भांत आमी सगळीं उबी रावचें. ही निर्जीव कूड येता आसतना आमी गीत गावया. ह्या निर्जीव कूडक आमी मान करया. जेजूचें प्रतिरूप ह्या कुडींत आमी पळोवया. निर्जीव कुडीक दिश्ट लावंक हर एकल्या अवकाश आसा. तुमी हांगासर येवन दिश्ट लावची. हे संदर्भार तुमच्या मोगाची काणीक तुमी हांगासर घालयत. भुग्यांनी पिडे विरोध आसलेल्या कसलेल्या भावा भयणी खातीर ती धाडून दिवंक आसतली. हे संदर्भार भक्तीन गितां गावचीं आनी ह्या संदर्भार ही कूड आमी पवित्र करतल्या. सर्वोन शांशी सतावाट सुतेल्यांची जय तुका सडवणदारा जय तुका उर्साची सुच्या. आतां निमाणें प्रार्थना जाता. निमाणें प्रार्थना जाल्या उपरांत हांगासर तुमी शिस्तेन मदल्यान येवचें 2 लायन करून निर्जीव कुडीचे दिश्ट लावची. उपरांत बगलेंतल्यान तुमी वेचें. बगलेंतल्यान कोणें येवंक ना. मदल्यान येवचें. बगलेंतल्यान तुमी फाटीं वेचें. आमची तकली आमी बघूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून तुज्या परजेन त्याच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला. तर तेचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बक्षाणें फावो जावं आनी बुजावण मेळो. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तिरासणेन चलोन सर्गींचें सूख भोगूंक तिका फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत गायता भक्तीन तुमी सर लायनीर येवचें. Sergante
जे तुका सोडवून दारा जे तुका उर्साक जेजूच्या sermon shanci setawat sudhiranci seduka sulul dara seduka kursa jesucha seduka sulul dara seduka Jesucha Sergerce montan Gergemutan kakulpe Tuhan sinis baca